बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगला बापा, मोगला जेसू, मोगला पवित्र आत्म्या, आजच्या दिसापासून तुका दिनवासता तुका वाकांटा मोहिमान दिता. सगळ्या तुझ्या बेसावांनी आमकां भरलेल्या पासून तुका दिनवासता. आमच्या जोन एकल्या पासून हांगा एकठावलेल्या जोन एकल्या पासून तुका आर्कां दिता जेसू. तुझे उतर आमकां सांगता दोगां तिगां तुझ्या नांवान एकठांय जातात तेन्ना तूं आमचे बरोबर आसा म्हूण. आनी हें आमी आतां ओळखून घेता. तुजे भायर आमी कोणूच न्हू. तुजे भायर आमच्यान कांयच जायना. तूं आमचो धीर, आदार आनी भरवंसो. तूं आमचो राखणदार, सांबाळणार आनी आमचो मोगाळ देव. ह्या वेळार हें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान भायर काडटा तें हांव तुजे आदीन करतां. हो वेळ हांव तुजे आदीन करतां. कसलोच आडखोड आमकां येता ती हांव नाकारतां. आनी जें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें तुजें उतर म्हूण हांव उलयतां. सगळें तुजेंच बापा. तूं वाडटा आनी आमी देंवता. यू इन्क्रीज वायल वी डिक्रीज. आर्कां तुका आमकां हें तुजें उतर आयकून आमचें जिवीत बदल्लेल्या पासून आमचें मनाची नोसोणी केलेल्या पासून आनी हांव तुका तुजे लागीं मागतां हें आमचें दिसा दिसपट्टी जिवाचें बदलप जावं दी. मनाची नोसोणी जावं दी. आमचेच पासत न्हू पूण जीं कोण आमच्या जिवितान येतात काळोखांत आमकां दिश्टी पडटात तांचें मन उजवाडवपाक, तांचें जिवीत बदलपाक, तांकां जेसू दिवपाक. आर्कां तुका बापा. हांव जाणो तूं आमचें मागणें सदांच आयकता. ह्या वेळार हें मागणें हांव करतां जेसू तुज्या पुताचे नांवान. आमेन. Amen. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हाय बरी सगळी. सगळीं बरीं आसात. ते सुद्दां प्रेज आर्कां जेसू. सो आयज आमी सारको कॅज्युअल टॉपिक करुया. ओके. आमी सगळीं देवाक भुकेलें आनी थानेलें आनी आमी देवागे उतर आयकपा कितेंच कोत्ताय म्हणजे कितें आमगे चिंतीत देवाचें आसोता. वी गो फर्स्ट वी सीक द किंगडम ऑफ गॉड. आमी देवागे उतर पयलीं आयकपा सोदताय. सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड. हें आमी भुरग्यां शिकयतालीं मुगडो दीस. यू नो पयलीं आमी कितें आमगे चोय लायफांत कितू जाता सारकें यू नो. आनी मागीर तेदो आमी कितें कोत्ताय पयलीं आमी कितें कोत्तालीं हाका फोन कोरया ताका फोन कोरया हिंग हेल्प मेळटा जाल्यार चोया थिंग हेल्प मेळटा जाल्यार चोया. कॉल अ पर्सन हें कोत्तालीं म्हणजे आमी ट्राय कोत्तालीं आमगे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. पूण आतां आमकां होच वाड दिसती पडलो तशें. अरे सॉरी टेस्टिमनी कितें हाय. काय नजो. काय नजो. सॉरी गो अहेड. नो इट्स ओके. आयज बी ओके कितें गो जालें. अहेड. आयज बी कितें जालें. मिस म्हणटा ना तेणे फादरीन फर्स्ट रिडींग जालें. आय बिलीव म्हणोंक जाय न्हू. आय बिलीव म्हणोंकूच ना. मागीर आमी हे न्हू कोण जाण म्हणटा आय बिलीव तेणें कॉमेस केलें आपणाचें. समटायम आमी अटेंटीव आसली म्हणटा आमी जाणा न्हू नेक्स्ट कितें आसता पळय. बट कोण म्हणटा म्हजो घोव म्हणलो इसरलो आसा. दीस इज द मेन कशें इसरोंक जाता. ओके
दुसरें कितेंय सांगता बट आय सेड आय बिलीव वी बिलीव इन फादर सन द होली स्पिरीट. तो आमचे मते आसता. ओके, पाद्री ऑल्टरार चोडलो म्हणटो देव इट इज दॅट इट इज जीजस हू सेंग. बट ते मागीर जालें, तो टॉपीक बंद जालें. मागीर हितून नको आमचे गोंयचे खबरो किंवा Praise God. Thank you, Jesus. anyway, I'll tell my testimony. Now actually 3 o'clock, I get up 3 o'clock, hour of mercy, And now pray करता कोणें सांगला आनी then prayer करतना म्हाका real I saw real म्हणजे म्हाका attack येयलो. Mean attack what? No, Satan attack me because I was praying, drugs addicted. कोणाक आमी वळखता न्हू आतां आमी जाणा. Then separation. ते आनी खूब प्रेयर करतालीं. सो म्हाका अटॅक येयलो आनी आय वॉज इन टांग. आफ्टर जालें न्हू म्हणजे प्रेयर जालें, इंटेंशन गेलें, देन डिवायन मर्सी रोजरी एंड देन आय गो इन प्रेज इन वर्शीप टांगान. रोवरींग स्पीड म्हाका करतना म्हाका आय सॉ वन लेडी, एक बायल, सगळे केंस हे न्हू वीच के आसता ते दुदा मातशें. आनी ती म्हाका न्हू प्रेज इन वर्शीप करूंक दिना जाली. शी वॉज कॅचिंग माय माउथ. नॉट डार्लिंग. आनी हांव तिका धक्को मारता. आनी आय सॉ अनदर लेडी. I know her also, her I know, but this one locking the door, lock matta darak. And mujo go पयस आहा. And मागीर I am trying to say hallelujah, hallelujah, बाबा कुकू करे ना म्हणटा. आनी Praise God. ते गेल्यान मागीर ते न्हू म्हणलें हांव चिंतलें जेजूसाक उलो करूंक लागलें. I said, Jesus, you said call out to me and I'll be there. Jesus म्हणटा. आनी म्हाका Psalm 23 verse by even if I walk through the darkest valley, I will know you. ते आयकोना न्हू हांवें कितें केलें ते बोटाकूच घास मारता. आय बायट हर. तेजे फिंगर हांव चाबले. मागीर तेणें न्हू म्हाका सोडलें आनी मागीर आय वेंट इन मोर इन डीपली इन वर्शीप, प्रेज एंड वर्शीप. सो केन्नाय आमी अटॅक येता आमकां हे भाशेन आमकां कळना बिकॉज आय हॅव सीन इट इन माय आयज. Then I said, because I'm coming more closer, attack करता, pray करता न्हू, hour of mercy, आनी ते बेस म्हाका अटॅक येतात. So I need, so you have to keep me in your prayer. Praise Jesus. Wow. No weapon formed against you shall prosper, Maria. Wait. Never ever. But I'm beyond now. I am not scared. Even if I saw, I'm beyond now. I said, I know Jesus is with me. Holy Spirit is there to guide. Praise God. Ani kona, Ni kona ge heart testimony. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. All right. So, yeah, आम्ही म्हणजे सगळी आम्ही देवाके उतर आहाय. देव आमकां एक भाशेन आपण आमकां उजार करता. आम्ही ते देवागे उतर आयकिल म्हटरी ते उतर आमचे भितर वावर करता. आनी आमकां एक आमचे भितर गुण आहा तो वापरता आनी आमकां आपणागे आयदन म्हूण उजार करता. आतां आमी कितें हें करतालीं सीक फर्स्ट. आतां आमकां केन्ना आमकां घराको जाता कितें प्रॉब्लेम जाता घरा कडेन कामाक जायतें आमगे लायफ इज फूल ऑफ सो मेनी थिंग्स सो तेदो आमी कितें कोत्ताय पयलीं कितें कोत्तालीं एक फोन कोत्तालीं चोया मातशें तेकोडे ताका सांगल्यार मातशें एडवायस जाताली आनी मागीर कितें जातालें कोण आमकोडे कोण देवागे उतर आमकां शेअर करपा नांटो प्रॉब्लम आमकां आपणागे एडवायस दितालो आनी ती एडवायस आमी फॉलो कोत्तालीं एक फावटी तें चड जातालें. आतां जेजून आमकां सोदून काडली. जेजू येयलो आमकां मेळपाक. जेजून आमकां हिंचून काडलीं. तें उतर आमकां दाखयलें. ते उतरा वरवीं आमगे जिवीत बदल्लें. उजवाड आमगे जिवितान येयलो आनी आमी जेजूगे मोग उगड केलो. आतां आमी कितें कोत्ताय आमकां कितें प्रॉब्लम येयलें आमकां आतां मारयान सांगिल्ले ते भाशेन आमी उगडास कोत्ताय. तो पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा तो आमकां उगडास कोत्ता.
सो आम ते स्क्रिप्चराचे फोकसच दवरया ओके कित्या हे वीक भोव म्हाका फकत तेंच चिंतून येता मुगे फोकस जरी देवाचेर नासलोलो जाल्यार मुगे कितें जावपाचें जरी हांव देवाचेर फोकस करनासलो जाल्यार आनी कोणाचेर फोकस करतालो मनशाचेर फोकस करतालो प्रॉब्लमाचेर फोकस करतालो तेदो कितें जाता आसलोलें आनी देवाचेर चिंतीत दवरता देवाचेर मोन दवरता देवाचे नियाड करता मुगे जिवीत कितें जाता तें सगळें बरे भाशेन आमी चिंतया यू नो सो कितें घाल गो बाय तो स्टार्ट करया त्या स्क्रिप्चरान मॅथ्यू 6:33 सो हे भाशेन आमगे आमकां चोय चोवपाक गेल्या आत उडोवत चिंता आज कितें उलोवपाचें कितें उलोवया आमी आनी मागीर एक गोळटा उतर यू नो येता पवित्र आत्मा म्हणजे सगळें चोवपाक गेल्यार आमकां बायलांगे आमगे लायफान सगळें चोवपाक गेल्यार सगळें ना कांय ना म्हणना एवरीथींग इज इन देर कळ्ळें बट आमी कितें कोत्ताय वॉट डू वी डू हाव डू वी रिएक्ट what is what protocol do we follow कळ्ळें सो हुंय हा गो बाय जोनिना देवाच्या राजाच्या नेमा पोरमोणें जेवंक आनी ताकाच मानता तें करूंक जावं दी तुमच्या वोडांतलो व्हड हुस्को आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुका दितलो ओके जावन दी हुंय हा गो तो वडांतलो व्हड दिसती पडना देवाचें राज आनी ना तुमकां तें ओके सो प्रेज गॉड सो देवाचें राज आनी तुमकां तो आपणाक मानवलोली कोत्ता तो बेस तुमी पयलीं सोडात आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो जोनिनान सांगिल्लें तें सारकें इंग्लिशीन म्हणटा सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड रेस्ट एवरीथींग will be given unto you. But what do you do first? First, before you do anything, पयलीं कितें कोत्ता देवा मानवलो देवा बुगले सोदता देवा बुगले पावल मारता हांव आनी कोणाचें चिंतना म्हाका रिपोर्ट वायट मेळ्ळा हांव देवा पयलीं चिंतिता सो देवा पयलीं चिंतीत तेदो न्हू तूं कितें कोत्ता कितें कोन्न तूं देवा पयलीं चिंतिता सांगाय आतां देवा पयलीं चिंतिता तूं बसून आमच्या बाबा नामान मरी म्हणटा तूं तुगे पयलीं स्टेप कितें चल उलय पयलीं स्टेप कितें देवा मानवलो जावपाक देवा बुगले चोवपाक टू सीक गॉड फर्स्ट वॉट इज युअर फर्स्ट स्टेप कितें कोत्ता तूं केसो स्टेप कोत्ता आज जायतें जालां हांवें गेलो कडेन म्हाका दोतोरान सांगिलां वेरी बॅड रिपोर्ट एकदम बॅड रिपोर्ट गेला म्हाका शॉक येयला सारको मागीर हांव कितें कोत्ता रोडटा हय मातशें रोडटा मागीर कितें कोत्ता घार येता आनी फोन घेता मागीर कितें कोत्ता सांगोता फोन कोन्न सगळ्यांक सांगोता पूण हांव कोणा देवागे उतर आहा तांकां फोन करपाक वचना मागीर म्हाका कितें जाता तो दुस्मान ते उतरांनी म्हाका दुखयता ते न्यूज मेळ्ळो तो आनी चड वाडोता कळ्ळें आनी हांव देवा पयलीं सोदिता आनी मनशां सोदपा वयता सो पूण देव आमकां कितें म्हणटा यो आमी भुरग्यां शिकयतालीं सारकें एक आमकां फोन आसोता तें हांव मुगे पर्सनली हांव अप्लाय करता फोन आसोता न्ही दिसभर आमी फोन उजार कोत्ताय मागीर हुंय भायर सरलीं फोन आवय मुगे फोन डॅड जालो मुगे फोना बॅटरी पासून म्हणनाय आमी फोन डॅड मुगे फोन डॅड जालो म्हणटाय आनी मागीर डॅड जालो म्हणटकीर कितें कोत्ताय आमी चार्ज कोत्ताय चार्जर सोदताय तुका चार्जर आहा गो मुको चार्जर आहा गो बॅटरी चार्ज कोत्ताय चार्ज केल म्हणटरी मागीर मेसेज बी करपा मेळटा इजंट इट फोन उजार करपा मेळटा ती बॅटरी तर चार्ज करना तुगे फोन उजार जायना तो थिंगा आहा तूं रावता चार्जराक चार्ज करपाक सो ते भाशेन आमी आमगे जिवीत आमगे मोन आमगे काळीज आमगे आत्मो एक बॅटरी ती बॅटरी चार्ज करना जाल्यार डॅड जाता डॅड बॅटरी डॅड जाल्यार बॅटरी डॅड जाल्यार आमगे आनी उपयोग ना हय वो ना ती बॅटरी
चार्ज जावपा जाय. ती बॅटरी चार्ज कितकोन जाता. आतां रिपोर्ट मेळ्ळो हें सगळें आमकां इल्लें कितें कितें जाता, जायते भाशेचे एक्सिडेंट जाताय, जायत जाता. तेदो आमी कितें कोत्ताय, कितको आमगे बॅटरी चार्ज कोत्ताय. बॅटरी चार्ज केली म्हणटरी आमी कितें जाता, आमगे बॅटरी चार्ज जाली म्हणटरी आमी जेजू कनेक्ट जाताय. कॉल अ जेजू. जेजूगे आवाज आयकताय. जेजू आमकां उलयता. आनी जेजू आमकां कितें सांगता, जेरमाया 29:11 घाल गो बाय. जेजू आमकां कितें सांगता, तो आमकां सोदून येयला, आमकां सोदून काडलें. सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, रेस्ट एवरीथिंग. तुमी म्हजे बगले येयले म्हणटरी तुमकां हांव सगळें दितलो. रेस्ट एवरीथिंग विल बी गिवन अनटू यू. सगळें आपूण तुमकां दितो म्हणटा. पूण जेरमाया कितें दितलो, तो आमगे प्रॉमीस तेणें आमकां उतर दिलो आहा. उतर तेणें आमकां आपणागे उतरा वरवीं आमकां सांगिलां. कित्याक आमगे प्लॅन कितें तो आमकां खबर ना. आमी एक पाटी आमगे प्लॅन जाणाय, हय आमगे तें म्हगे लायफ तो. घाल गो बायर. इट्स एन ओल्ड टेस्टमेंट. ओके, गो बायर जोनिना. जेरमाया तुमचे 20. विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणा. येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची, नोश्ट हाडपाची न्हय. येवजण Correct. तुमकां बरवशान भरलेलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. तुमी म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात तेन्ना हांव तुमचें आयकतलों. तुमी म्हाका सोदतात तेन्ना हांव तुमकां मेळटलों. सगळ्या काळजान म्हाका सोदून येशीत जाल्यार हांव तुमकां मेळटलों. उलयता तो सुरेश पोर. प्रेज गॉड. काय बरें दिसोचोय. सो आय नो द प्लॅन्स. हांव जाणो तुमकां हांवें कित्या संवसारा हाडलें ती. हांव जाणो हांव तुमकां कित्या सोदून येयलो तो. सगळें तो जाणो. I know the plans I have for you, plans for your welfare, not for your downfall. आमचे वरवीं इतल्यो वस्तू तो आपूण करपा सोदिता. आनी पूण तें कोत्तो जाल्यार कितें करपा जाय आमी? ओगी आमी बसून रावल्यार जायना. आमी ताका उलो मारपा जाय, ताका सोदूं जाय, ताको संबंद दवरपा जाय. आमगे कनेक्शन जावपा जाय जेजू कडेन. जेजू कनेक्ट जावपा जाय आमगे बॅटरी चार्ज जावपा जाय. तो कितें म्हणटा, कम टू मी, कॉल टू मी एंड आय विल लिसन टू यू. मागीर तेरा I will come to me and pray to me and I will answer you. आपूण तुका जबाब दिता. तुगे कितें अडचणी आहाय त्यो आपूण तुका सांगता. पूण बेश्तो सोदपा येनाका. आख्खे तुगे काड जावन तूं म्हाका सोदपा यो. सो आमी एक्सपेक्ट कोत्ता तो आमकां ताका जाय आमगे आख्खे काडीज घेवन ताचे बगले गेलोलीं. हें काडीज दुकान बोरलोलें, हें काडीज दोतोरागे रिपोर्ट सांगलोलें, हें काडीज दुबाव बोरलोलें, हें काडीज जायतें म्हणजे आमगे भितू आहा तें घेवन आमी ताचे बगले गेलोलीं. आनी तो आमकां दाखयता दिसा दिसपट्टी. हांव सांगता चोय बारीक बारीक पासून वस्तू ती हांव टेस्टिमनी दिता ती हांव पडलें तेदोणो. म्हणजे तो आमकां इतलो सांबाळटा. कित्याक आमी एक पाट जाणोय आमी देवागे भुरगीं म्हूण. आमी कोण ती आमी जाण जालें म्हणटरी आमी तागे हातां आहाय. आमी कोण ती आमकां कळ्ळें म्हणटरी आमकां कोण सांबाळणार तो कोण येता. कोण आमगे देव तो. असो म्हगे प्रॅक्टिकली हें म्हगे जिवितान जाता. कित्याक ओको वगोत मागणी करपा मेळना. मागणी करपा जायना. जाता आमगे कायदो दिसपो मागणी करपाचो. पूण जायना. आमी एक पाट हुड करून संवसारां आसताय. जाय तें करपा जाय तें करपा जाय न्ही. पूण तो खंयच्यानू पूण आमकां टच कोत्ता, उगडास कोत्ता, सांगता आमी कोण तीं, आमी कोणागे तीं. आनी इतली आमगे जर्नी जाता. आनी आमगे लायफांत मनीस येता. तांगे दूख आयकिल जाल्यार दिसोता जेजू तूं काय बरो. तूं आमचो कुयदाद करना दुसऱ्याचोय कुयदाद करता. दुसऱ्याकूय आपणागे ओळख दिवपाक धाडटा. And he does amazing things, wonderful things, mysteriously.
व्हडले आनी तेगे मोगाक शीम आनी मेर ना. पूण आमगे अगेन पोत्तून फोकस देवाचे आसपा जाय. आमगे स्थितीत देवाचे आसपा जाय. कित्याक तो दुस्मान येता, चोर येता, चोरूंक मारूंक निसंतोण करूंक आख्खो वेळभर, सगलो वेळभर तो चोर आसत थिंगा निसंतोण करूंक. चिन्ह दिता, चोयलां तुगे जिवीत कितें जातें, चोयलां तूं कोण कितें कोत्तो, चोयलां तूं कितें कोण म्हणटें. भाशेन कित्याक आमी सगल्यो बायलो आमकां तो येता कानांत आनी आमकां एक घातल्या पुरो आमकां तें डबल जाता, मल्टिप्लाय जाता, सगळें रिकॉर्ड जाता, प्लेबॅक. पूण आमी कोणागेली, कोणें आमकां रोचलें, आमी कोणा पासो ते संवसारा हाय आनी कोण आमकां आपणागे पूत धाडला, आपल्यागे मोगान आमकां बोल्लें आनी कोण आमकां उजार करपा सोदिता. सो पूण आमकां चोय एक एक वेळ आयली जाल्यार आमी सोदताय तें देवागे उतर आमकां. आतां आमी जाणोय, सगळीं जाणोय, एक फ्लावी पासून म्हणटा केन्ना म्हणजे आपण तें देवागे उतर, देवागे आवाज आयकूं येयलो. मरिया म्हणटा, हांव पासून म्हणटा सोदांय, आवाज आयकूं येयलो. म्हाका देवान तो स्क्रिप्चर सांगिल्लो, तो मुको उलयलो. तो आमकां उगडास कोत्ता तें उतर आमी आमगे तोंडां हाडपाक. सो उतर हाडलें म्हणटरी तो आपुणू आमकां दाखयता आमगे पावलां. सो आतां आमी प्रोवर्ब्स 3, 5 and 6 हे सगळें आमी जाणोय. हांव बेश्टी कनेक्ट कोत्ता प्रेयर. सो आमी सगळें जाणोय कित्याक आमी चिंतपा जाय, आमी विस्वास दवरपा जाय. विस्वास दवरले म्हणटरी आमी देवा सोदूंक गेले म्हणटरी तो आमगे भावार्थ जाता. कित्याक तो आमकां देव दिसती पडना, पूण आमी जाणोय आमी कोण ती, देवान आमचे पासत कितें केलें तें. जाता गो बाय, जेन्ना रीड बाय प्रोवर्ब्स 3. मागीर तुमी सगळीं उलोयाय हांव मातशें उलयलें म्हणटरी बंद जालें म्हणटरी एक एकल्यान घालपाचें थोडें थोडें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Are you there, Janina? Proverbs 3, 5 and 6. Hello? Praise Jesus. Vachita, Sister Jonina. Yes, sister. Vichiti. Gutta Konkani. Proverbs 3, 5 and 6. 3, 5 and 6. सगळ्या काळजांत सोरेसपराचेर विस्वास दवर. स्वताचे जाणवायचेर बाबात दवरी नाकाय. तूं दर एक पावल उखलता तेन्ना ताचो उगडास कर आनी तो तुज्यो येवजण्यो शांती पावयतलो. तो म्हणजे Praise God. सिस्टर तो Yeah. 5 and 6, right? सगळ्या काळजान देवाचेर विस्वास दवर. विस्वास दवर. स्वताचे जाणवायेचेर तूं कितें जाण तें चिंत नाका म्हणटा. तें कितें तुका सांगिल्लें तें तूं चिंत नाका म्हणटा. तूं फकत देवाचेर विस्वास दवर आनी स्वताचे जाणवायेचेर बावाट दवर नाका. दर एक पावल उखलता चोय पावल तुगे पावल उखलता तेन्ना तो ताचो उगडास कर आनी तो तुज्यो वाटो. तो तुवें तर पावल उखल्लें तो तुका वाट दाखयतलो. पावल तूं कितें करून उखलता ताचेर विस्वास दवर. पावल तूं कितें करून उखलता देवाचेर सिंतीत दवर. तूं देवागे भुरगें म्हूण चिंतून नियाळून तूं तो पावल उखलता आनी तो तुका वाट दाखयता. Isn't that amazing? काय बरें देवागे. चोय मोटोर चलयताय आमी. मोटोर चलयली म्हणटरी कितें जाता आख्खें चलोवपा जायना. पेट्रोल हाकाय खूंय वचपा पेट्रोल. आतां न्यू मोटरां कितें जाता टिक टिक करून आवाज कोत्ता मोटरा पेट्रोल जाय. ते भाशेन आमी मोटरां जेजू गेलीं. कळ्ळें? पेट्रोल ना जाल्यार मुखार वचनाय, थिंगा दवरलीं बोंतायन. सो दिसपट्टी आमकां सिंतीत आसपा जाय. आमी कोण? आमी खूंय सान येयलाय? आमी हिंग कितें आहाय? आनी कोण आमी जबाबदारी? Who are we responsible to? आनी हे भाशेन आमी ताजे विस्वास दवरपा जाय, ताजे ट्रस्ट दवरपा जाय, ताजे भावार्थ दवरपा जाय. आतां म्हाका एक हेजो उगडास येता. मार्क 6,
हांव फ्लावीन घालून जाता. मार्क 6. जेजू काय बरो. जेजू चोय कितू तो चलून भोंवतालो. आमी मोटान भोंवताय, मोटरसायकलीन भोंवताय. तो चलून भोंवतालो. बेश्टें इमॅजिन करपा येता एक एक पाटी. तो कितू फास्ट चलता आसतलो दिसा दीस पट्टी. आनी फास्ट चलोत तो सगळ्यांक जेजू जाय आसलोलो. जेजू येता आपूण थिंग रावता. आमी कोत्ताय चोय ते भाशेन. कोणू येता, कोणू प्रिचर येता, आमी धांवताय. ते भाशेन जेजू सोदूंक कितू लोक येता आसतलो. सो लेट्स गो 45 सान घालया. 45 till down. Let's see. थिंगा आहा दिसत म्हाका ती स्टोरी. मागीर आपूण लोकांक वर फास्ट आहा मुगो हें सायबा. वय ओके वस. मागीर आपूण लोकांक धाडटा म्हणसर जेजून आपल्या शिसांक बेगीन होड्यार चोडून आपणाक आदी पोलतोडी बेतसायदे लागीं वचूंक लायलें. आनी तांकां धाडटूच आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. आनी 3 सान जातूच व्हडें दर्यांत मोदें पावलें आनी तो एकलोच दर्येर आसलो. आनी परतें वारें मारतालें देखून ते तांदूळ कोश्टवताले म्हूण पळोवन फांत्या पारार दर्याचेर चलून तो ताचेशी आयलो आनी ताचे फुडें वचूंक खोरी. पूण कोण दर्याचेर चलता तें पळोवन भूत म्हूण समजून ताणें किल्लोच मारली. कित्याक सगल्यांनी ताका देखलोलो आनी ताचेर आकांत आयलो. पूण रोकडोच ताचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भियो नाकात. आनी तो ताचे चोरशी ओड्यार चडलो आनी वारें थांबलें. आनी ते आपणा भितर एकदमूच तोचाकलें. कित्याक जोड मोनाचे जावन वाडयल्या उंड्याचो ओट तांकां मेळूंक नासलो. मेळूंक Praise God. नासलो. Praise दर्या God. उतरून या पुरो. राव मुखार कितें आहा तें. वयर काड फ्लावी. हय हें कर. सकयल वयर वच बाय. सो हिंगात कितें म्हणटा चोय हें हांव थिंग कनेक्ट करता. ओके. मागीर लोकांक धाडटा म्हणसर जेजून आपल्या शिसांक ना वयर वयर वच 45 थिंग स्टार्ट केलो आमी. येस. सो जेजून तांकां धाडले वच म्हूण पोत्ते सायडीक. पूण ते वचपा लागोले जेजुगे उतराचेर. मागीर कितें जालें वादळ चोयलें. जेजून चोयलें तें हें जाताय ते म्हणचे वादळ येत ते वादळांक घुस्पले ते. आनी जेजून कितें केलें तो आपूण गेलो. आनी थिंग बरें करून सांगत चोयतो वच गो बाय वयरी. तिनसाण होरें दर्यांत आनी तांकां धाडटूच आपूण मागणी करपाक गेलो. सो तो मागणी करता आसतना ताणें हें वादळ चोयलें. वयर वच मातशें सकयल हिंगा. आनी तो ओड्यार वचून ओड्यार चडलो आनी वारें थांबलें. चोय धीर धरात. ताणें तें चलून जेजू चलून येता चोयलो उदकाचेर. ताका भूत दिसलो तें. दर्याचेर चलून गेलो. जेजूगे हुस्क चोय. कितें आमी उलयताय आतां आमकां कळपा जाय आमी कोण तीं. आमचे वादळ येता, मोड येता, जेजू जाणो. जेजून चोयलें तांकां वादळ येता तें. ते कितें कोन्न स्ट्रगल जाताय ते. आनी तो चलत गेलो सुसेगाद. तो चलत गेलो तशें तांकां कितें जालें ते भिले. तांणी सगल्यांनी ताका देखलो आनी तांचेर आकांत आयलो. पूण रोकडोच तांचे लागीं उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भियो नाकात. सो एक्झॅक्टली आमकां सेम जाता. आमचेर आकांत येता. कितलीं देवागे उतरां आसूं आमी म्हणटालीं पयलीं आवय देवागे उतर शिकल्या पुरणी तें चड जाता, चड येता.
देवागे आहा ते जाणो आतां आमकां कितें जाता आतां आमी जाणोय चड येत म्हण आतां आम तें प्रॉब्लेम चिंतपावच नाय आतां आमी जाणोय आम कोण ती सो रोखडोच तांचे लागीं उलोवन म्हणलें धीर धरात आमकां जेजू सदां म्हणना धीर धराय म्हणून भिवू नाका सांगात शांतीन राव शांती घे सुसेगाद राव बी स्टील एंड नो दॅट आय एम गॉड I am there. हांव आहा तुजे बरोबर म्हजे विश्वास दवर ट्रस्ट इन मी डोंट वरी पूण आमकां सदां हें लागत काय आमी सदां तो आवाज आयकताय काय तो दुसरो आवाज आयकताय भिरांत येता म्हाका भिरांत दिसली आतां मारियान सांगिल्ली टेस्टिमनी मारिया गेली की चोयलें तें वादोड काडोक पूण म्हाका भिरांत दिसोन ना तें वादोड जालें पूण म्हाका भिरांत दिसोन ना कित्याक हांव जाणो हांव देवा बोगले बसलो आहा हांव जाणो हांव मागणी कोत्तां हांव जाणो हो टायम मगे हांव देवाको स्पेंड कोत्तां आनी हो तांचेर सोरशीं होड्यार चडलो आनी वारें थांबलें आनी ते आपणे भितरूच थोट्टाकले आमकां जायना हे भाशेन अरे मागीर जेजून केलें आवय एक एक पाटी म्हणजे हांव जाता एक एक पाटी मगे सिंधानू मोटर चलयत जाल्या पासून ब्रेक येता कोण झूप कोन्न मोटर वयता कित जालें एक्सिडेंट जावपाचो पूण म्हाका जालो ना तो एक्सिडेंट कित्याक सगळे आंज बडवे म्हाका राखताय मगे मोटर राखताय सो तो तांचे सोरशीं होडार चडलो कित्याक आतां आमी सदां आमची बारबो चलोता आमी मुखार गेल जाल्यार आमी खंय भायर सरताले आमचे मुखार वयता आमकां सांबाळटा सो आमकां रायट आहा आमकां हक्क आहा चिंतपाक आमी कोणागे ती आनी ते आपले भितरूच एकदमच थोटाकले मागीर मागीर कितें जाता ते आत्तींक मिलाग्र चोयन येयले कित्याक जोड मोनाचे जावन वाडोयल्ल्या उंड्यांचो ओत तांकां मेळूंक ना ते कित्याक अजाप जाले कित्याक कन्फ्यूज जाले कित्याक थिंग मिलाग्र जालें ती तें चिंतलो ना तो देव कोण तो तें चिंतलो ना ते देवागे पावर तें नियाळ्ळो ना वाव हो कित्याक म्हाका स्क्रिप्चर मोना येयलो म्हूण म्हाका खबर ना पूण आनीकूय तेंच तें हिंगा जाल्यार कोण जाण तें सकयल ना हिंग न्ही तें दुसरें हितू थिंग कितें जाता जेजू दोर्याचेर चलोता आनी ते भिताय थोटाकताय ते मागीर कोण तो पेद्रू कितें म्हणटा तूं जाल्यार म्हाका येवन दी भितर सो तो देंवता आनी तो चलोता काय बरो आनी मागीर जेजू चोयता तो जेजू चोयता आनी मागीर तें वादोड चोयता आनी तो वादोडा भितर घुस्मट्टा तोरी जेजू ताका सोडना हात दिता आनी वयर काडटा आनी म्हणटा कित्याक जोड मोनाचे जावन वाडोयल्ल्या उंड्यांचो ओत तुमकां मेळूंक ना हें सगळें तो आमकां उलयता धीर घेयाय भिनाकाय आपूण तुमचे बरोबर आहा पूण आमकां कितें आहा म्हणल्यार जाता उतर आयकल्यार जाता एक एक पाटी आमी सोडून दिताय पूण तो आमगे ओड्यार भितर सरपाचो दिता तो आमगे काळजां भितर सरपाचो दिता आनी तो भितर येवन रावपाचो दिता कित्याक आमचे भितर पवित्र आत्मा म्हणजे येता पूण एक एक पाटी आमी हिस्सोबताय आमी कोण ती आनी कितू मुखार पावले आमी उतर आयकून उतर हें जायन चड उतर आयकोत तितूरले चड येता चड उतर आयकोत तितूरले चड हें जाता झूज जाता चड झूज जाता तितूर तूं मागीर कितें कोत्ता पवित्र आत्मा आहा म्हूण तुका सिंधी दुत्ता तूं तें चिंतिता आनी एक हें जालें म्हाका तें या सो प्रेज गॉड हे भाशेन जेजू आमकां भयणानो उगडास करपाचो दिता जेजू आमकां सांगपाचो दिता तुमकां पण तुमी खूंय आहलीं ती म्हाका खबर आहा पूण आपूण तुमकां सोदून काडलें
कित्याक सोदून काडलें कित्याक मुगे काम करपाक तुमी म्हाका जाय मुगे काम तुमको जाता ते भाशेन आनी कोणा कडेन जायना Mark 10 maybe 45 onwards. So तुमको जाता ते भाशेन कोणा कडेन काम जावपाना कळ्ळें आनी तुम कितें उलोवपा जाय तें आपूण जाणो आपूण तुमकां सांगता तुमकां आपूण शिकयता मुज भायर तुमकां आनी कांय शिकयना ओके या बार्तिमेव तेज खबर आयकपाक ओके तेज वा सकलस 45 46 46 घाल बाय सो प्रेज जीसस सगळ्या जेजूगे कोन्या वरवीं जेजूगे मिलाग्री वरवीं आमकां कितें पूण लागोता कितें पूण आमकां शिकोवन मेळटा ओके चल बाय जोनिना ते जेरिकेक पावले आनी जेजू आपल्या शिसांक घेवन आनी लोकांच्या व्हड जोम्या बरोबर जेरिकेक तावन भायर सोदतालो तेन्ना तिमेवाचो पूत बार्तिमेव म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसूंक आसलो नाजरेतकार जेजू तेवशिल्ल्यान वेता म्हूण आयकतच तो अशी बोब मारूंक लागलो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारीत रावलो दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर जेजू थांबलो ताणें ताका म्हणलें ताका हांगा आपयात तांणी त्या कुड्ड्याक आपयलो आनी ताका सांगलें धीर दवर उठ तो तुका आपयता आपलो जुबो सांडून आनी उडून तो जेजू सोरशीं आयलो तेन्ना जेजून म्हणलें तुजे खातीर तुका हांवें कितें केल्लें जाय कुड्ड्यान ताका असो जापाप दिलो राबोनी म्हणगे गुरुजी म्हाका नव्यान नदर एशी कर जेजून ताका म्हणलें वच तुज्या भावार्थान तुका बरो केलाय आनी रोकडीच ताका नदर आयली आनी जेजू वेतालो ते वाटेन तो ताचे फाटल्यान गेलो प्रेज प्रेज गॉड जीसस बरें दिसलें आनी हांवें न्हू पवित्र आत्म्यान आत्तो उगडास केलो चोय प्रेज हो मनीस कुड्डो समज हांव कुड्डेता आनी हांव थिंग बसता मगे जिवा म्हाका वाज येना कित्याक म्हाका कोण दिसती पडना फ्रस्ट्रेशन कित्याक म्हाका दिसती पडना संवसारांत कितें जाता तें इमॅजीन तुका दोडे येयले तुगे दोड्यान चोवपा जायना इट इज फ्रस्ट्रेटींग आनी हो मनीस पयलो सान कुड्डारलोलो ताणें जेजूगे खबर आयकिली जेजू त्या टिपा आसात म्हूण सकल वचूं बाय जेजू त्या टिपा आसात म्हूण ताणें खबर आयकिली आनी ताणें भाड्यान बोबाड मारपाक कॉमेस केली पुरो बाय पुरो सकल वच सो गोस 47 सो नाजारेतचो जेजू तेवशिल्ल्यान वेता म्हूण आयकतच तो बोब मारपा लागलो इतू बोब मारपा लागलो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर थंय तेगे पेन दूख जेजू दाविदागे पुता मुगेली काकूट कर मुगे चुकचूक कर मुगे काकूट कर कॅन यू इमॅजीन की तूं खोर्सां तो जिवा झाडान बोड मारता आसतलो साबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगराव म्हूण सांगिल्लें आमी कोत्तालोलें अरे ओगराव थिंगा म्हूण पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारपा लागलो ओदीक दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर इमॅजीन द पेन दूख त्या दुखान तो उल मारपा लागलो जेजून कितें केलें जेजू चुकून चलता आसतलो फास्ट आपणागे फास्ट वयता आसतलो तो आवाज जेजू कानार पडलो आनी जेजून कोणा सांगिल्लें वचून हाडाय रे ताका म्हूण जेजू थांबलो जीसस स्टॉप्ड
जेसू थांबलो आणि ताणे तांकां म्हणलें, ताका हांगा आपोयात. चोय आमकां जायतें हा, आमगे जायतें जाता जाणो. आमी जेसू उल मारताय, जेसू आयकना, जेसू आयकना. पूण जेसू थांबता आनी आमकां उलयता. तो सांगता, हिंग यो आपणा बुकले यो. जेसू थांबता आमचे पासून. ताणें म्हणलें, ताका हांगा आपोयात. आमी काय म्हणटा, तूं हिंग यो, तुगे पीस, तुगे बार घेवन मुज बुकले यो, आनी हांव तुका समाधान कोत्ता. सो जेसू थांबलो आनी ताका म्हणलें, ताका हांगा आपोयात. ताणें त्या कुड्ड्याक आपयलो आनी ताका सांगलें, धीर धर. म्हणजे चोय जेसू थांबलो म्हूण ते ताका बंद कोत्ताले बोवाड कोन्न. जेसू थांबलो म्हूण तेय थांबले आनी तांगे टोन चेंज जालो. सो आमचे बुगले कोणूय येवं, कितलो वायट उतर घेवन येवं, कितलो घेवन येवं, पूण आमचे भितर कोण आहा तो जाण जालो म्हणटरी कोणूय वायट येयलो जाल्यार थांबता. धीर धर, उठ, तो तुका आपयता. Amazing. I don't know how to tell you, but this is Jesus. Jesus stops. He calls. And he comforts. Praise God. So, मागीर कितें जाता चोय, तेक कितें जालां आसता ते कुड्ड्याक. तो थिंग बसून आहलोलो. जावं सायबा, जेसून म्हाका आपयला. What must have been the reaction? वयर वच गो बाय. What must have been the reaction? तेगे कितें जालां आसतलें ताका? एक्साइटमेंट. आपयता जेसू. तेदोन चिंतिल्लो नासतलें आपूण कुड्ड म्हूण. पूण तो जाणो तो बरो जातो म्हूण. जेजू बुगलेगे पावलो म्हणटरी. सो धीर धर, तो तुका आपयता. आपलो जुबो सांडून उडून उडून तो जेजू सोंशें धांवलो. तो आनी रावलो ना, खूंय आहा तो चोयलो ना. कित्याक ताका सिंती दाखलोलो जेजू खूंय आहा तो. सो तो जेजू सोंशें धांवलो. तेन्ना जेजून म्हणलें, तुजे खातीर हांवें कितें केल्लें जाय? आतां तो वाडकुड्डो, तो इंचाता कुड्ड्या कडेन, जेजू इंचाता. तूं काय कितें केलो जाय तुजे पासो तूं? तो कितें म्हणटलो? राबोनी, म्हाका नव्यान नोदोर एक शिकोर. नव्यान नोदोर, मागीर ताका नोदोर आहलो आसतली पयलीं. तो नव्यान नोदोर एक शिकोर, म्हाका दिसती पडशें कोर म्हणटा. सो चोय आमकां जेजू इंचान्ना. आमी ओत्मीक कुड्डेपणान एक एक पाटी बुडलें. आमगे दोळ्यांचेर काळोख येयला. कितें संवसारी संवसारी हें खूप खूप येयलां आनी आमी धांपले एक एक पाटी. तेन्ना आमकां कितें जाता? जेजू म्हाका पाव, जेजू म्हाका पाव, जेजू म्हाका. जेजू दिसती पडनासल्या भाशेन कोत्ताय आमी. जेजू मगे मागणें आयकना, जेजू हें कोन्ना, जेजू तें कोन्ना. हांव कितू रोजार कोत्तां, कितू टायम स्पेंड कोत्तां, झुमाचेर येता. जेजू थांबोला. तुका आपयता, तुवें आयकिलां? तुजे खातीर हांवें कितें केल्लें जाय? इंचाता. कितें कोरचें तुजे पासो तूं? हांवें कितें कोरचें? हांवें कितें केलो जाय तुका? Can you imagine this he must be saying to you and me all the time? मागीर कुड्ड्यान जबाब दिलो, म्हाका पोतून नोदोर हें शिकोर. म्हाका पोतून दिसती पोंडे. मागीर जेजू म्हणटा, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. आनी रोखडीच ताका नोदोर आयली. आनी जेजू वेतालो ते वाटेन, तो ताचे फाटल्यान गेलो. सो इमॅजिन, जेजू रावला. हांव कितें सांगपाक सोदितां? डजंट मॅटर कितू लोक आहा, पूण जेजू तेगे आवाज आयकून रावलो. आमी तेगे उतर घेवन ताका उलो मारताय तेदोणो, आमी तेगे उतर जाण आसतनो आनी ते भाशेन बिहेव कोत्ताय तेदोणो तो रावता. तो जाणो आमी हुंयच्यान उलो मारताय म्हूण. तो आमकां आपयता. कोणाचेय वरवीं, आतां आमी सगळीं देवागे उतरां आहाय. कोणाचे वरवीं तो आमकां उलयता. समज आतां हांवें समज जोनिना फोन केलो, जोनिना चोय हें जालें. जोनिना म्हाका एडवायस दितोलें देवागे उतराची.
सो तो ते मनशा वरवीं म्हाका शिकयता आनी तें उतर घेवन हांव कितें कोत्ता तें उतर घेवन हांव बरेंपण सोदितां आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी जेजू वेतालो ते वाटेन तो ताचे फाटल्यान गेलो. हाव अमेझिंग. तो रावता, तो धांवना आसूं मागीर चोया ताका आसूं तूं वोसोन प्रेयर कोर तेचेर म्हणना, आपूण रावता. तो जाण आसतलो जेजून ताका आयकिल्लें आसतलें तें कितें कोन्न ताका उलयताय ते तापयताय ते पूण जेजू कांय म्हणना, तो रावता आनी ताका आपयता. आनी हांवें तुजे पासून कितें केलो जाय तुका. समज मुको इंचाता मारिया तुजे पासून हांवें कितें केलो जाय, कितें कोत्चें तुजे पासून. प्रेज गॉड. हो आमगे देव, हो आमगे जेजू. तो आमकां तुवें धांवना, आमी एक पाट लूट कोत्ताय आवय म्हाका कितू काम आहा, हें आहा तें आहा तें आहा. धीर घे, शांत जाव, बी स्टील and listen. He's asking you, he's asking me, what shall I do for you? तुजे खातीर हांवें कितें केल्लें जाय, कितें म्हूण कोरचें तुजे पासून. What do you want me to do for you? Praise God. Thank you, Jesus. आनी हेंचो हें आमी देवा पळय सोदताय तेदो न्हू हें सोगलें उतरांचो आमकां उगडास येता. तो आमकां शिकयता. थंय आतां हांवें म्हणलें उतर शिकपा जाय, उतर वाचपा जाय. हांव पवित्र आत्म्याक कितें करपाचें, कितें सांगपाचें, तो आमकां सांगता आपणागे उतर कितें कोन्न सांगपा जाय, कितें उलोवपा जाय. कित्याक आमी सोगलीं देवागे उतर जाणाय पूण एक पाटी आमकां तो उगडास येना. एक पाटी आमी कुड्डी जाताय ते बार्तिमेसा भाशेन. आमचे काडूक येता, आमकां कितें करपा म्हूण समजना, आमी घुस्पताय, सांडटाय. तेदो जेजू आमकां सांगता आपूण केद वेळ रावलो, तुका हांवें कितें केलो जाय तुजे पासून, कितें कोरचें. आमी आयकताय काय हो आवाजू, आमी नियाळटाय काय तो मोगू, आमी सोदताय काय तो विस्वासू, आमी सोत मानताय काय. मागीर एक पाट कितें जाता दोतोरा बोगलेस आयले न्ही, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, आमी दोतोराचो उगडास कोत्ताय. तो रिपोर्ट आमचे मोनाक घोळटा. आमी आयकताय काय तुजे पासून हांवें कितें केल्लें जाय. म्हाका दी म्हजी भलायकी. नियाळटाय काय डबल रिमांयडर जाय आमकां. कित्याक आमी जाणोय सोगलें जाणोय, जायतें जालां मुतोर आयकताय पूण आमकां रिमांयडर जाय, आमकां उगडास करपा जाय. रावला जेजू, रावता पासियेंसान. मागीर जाता कितें केलो जाय तुका हांवें, कितें कोरचें. एक पाट आमी हें कोत्ताय, इग्नोर कोत्ताय ताका. सो उगडास कोरया. वी आर कॉल्ड फॉर हीज ग्लोरी. आमकां आपयलें ती आपल्यागे काम करूं आपयलें ताणें, आपल्या पासत वावरूं आपयलें आनी सोगले गूण दिले. 1 Timothy 2:6 घालपाय, 2 Timothy 1:6 सॉरी. सो गूण दिले, ते गूण आमी कितें कोन्न मिक्स करपाचे. समज कॉफी गायली, समज एलिसा आमगे थिंग येयलें आनी बरी कॉफी कोन्न दिता तुका म्हणलें आनी हांवें कॉफी गायली, सगळें कितें घालपा जाय तें घायलें आनी एलिसा म्हणटा म्हाका बरी 2 शुगर घाल्या. शुगर घायली, ती फिरोय नाय जाल्या, कॉफी जातली ना, ती कोड जातली. कळ्ळें. ती फिरोवपा जाय, ते सगळे इंग्रेडियंट्स मिक्स तर करपा जाय. जेवण रांदता आसतना पासून करेक्ट. हेच खातीर हांवें तुजेर
हात दवरले तेन्ना जो वरगूण देवान तुका दिला ताचो उसो ओदीक पेरोय म्हूण तुका उगडास करता. Praise Jesus. Praise Jesus. जो वरगूण राव इंग्लिशीन वाचता 2 Timothy 1:6. For this is the reason I remind you to rekindle the gift of God that is within you through the laying on of hands. To rekindle. आणि एक कोडे म्हणता to stir up the gift. Stir it up. So हांव ती कॉफी घालता तेन्ना दूध घालता, सॉल्ट घालता आनी बरी डेसेंट चाव दिता. पण हांवें ती साखर फिरयली ना. घोस्त कितकोन येतलो, गोडसाण कितको येतली. सो आमचे भितर वरगूण आहा. आमचे भितर जेजू गेले गोडाय आहा, गोडसाण. कळ्ळें? कोणू मनीस बिटर म्हणजे बिटर आहल्या पासून गोड आहल्या पासून आमचे भितर गोडसाण आहा. ते कितकोन आमी फिरयतली. आमकां आसपा जाय सिंतीत. आमी कोण ती, आमचे भितर कितें आहा तें, आमी कोणाक येतीं. आमचे पासत कोण येवन मेलो तो, सॅक्रिफायस केलो तो. आनी आमकां तो पावर दिलो तो. ह्याच खातीर हांवें तुजेर हात दवरला तेन्ना जो वरगूण whenever we were chosen, आमकां जेन्ना देवान आपयन हाडली, देवान आमकां सोदून काडली, at that same time we are blessed with the Holy Spirit inside us. We are made new, we have become new creation. He has made us the masterpieces. आनी तो वरगूण आमचे भितर आहा तो उजो, like that fire that is inside us. वरगूण देवान तुका दिला, that is the gift देवान तुका दिला. ताचो उजो ओदीक फिरोय म्हूण तुका उगडास करता. Can you imagine? गिफ्ट आहा तुजे भितर. हांव बाब सगळो घेवन रावता, हांव बाय उलयना. हें म्हाका बरें जायना तें. आपणोगी रावल्या बरें, तिंकाय बरें उलयताय चोय. पण म्हाकाय तो दुस्मान सांगता चोय तुवें कांय वाचलो ना, तुवें कांय केलो ना. हांव म्हणटा शट अप. तुका पडलो ना. मुगे आहा supernatural God. He is the one who is inside me. कितें उलोवं, बरें जावं आनी सादें जावं, तो उलयता. That is his message. And that is the gift inside each one of us. आमचे भितर एक वरगूण आहा. आनी पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा. तो उजो तरी आमी पेरोयनाय जाल्यार आमी खंय उरलीं. आमी येयलीं तशीं गेलीं. जायतें आयकिलें पूण वापर केलो ना. जायतें जाणोय नॉलेज आहा पूण तोंड उगडना. वरगूण तुका दिला, म्हाका दिलो ना. म्हाका दिला, तुका दुसरो दिला. तुजे भायर तुगे वरगूण आनी मुगे वरगूण घायल जाल्यार आमी जालीं supernatural children of God. So all of us are given beautiful, wonderful, amazing, supernatural gifts. And आमी सोदूं जाय ते गिफ्ट आमगेले. पडलीं, आमी एकलीं पडलीं जाल्यार दुसरो आहा वयर पडपाक. एकलो मातशें पडलो जाल्यार दुसरो आहा हाती दिन वयर काडपाक. पेद्रू उदकां पडलो, जेजून हात दिन वयर काडलो. थिंग उबो रावन जेजू म्हणटा, कितें कोचें तुजे पासोतू? तूं तर कांय करपा सोदना. हांवें कितें कोचें तुजे पासोतू? तुज्या म्हणपा जायना, म्हाका मुगे विस्त पोत्तून दी. जेजू म्हणटा, आपूण तुका इस्तें ऑलरेडी दिल्या, तुका आपूण सोदून काडलां. आतां तुगे काम कितें? Praise God. Thank you, Jesus. मागीर सोकोलूय तेंच म्हणचोय 7 वाच बाय. सो आमी म्हणटाय न्ही जायपाची, म्हाका बरें जायना, म्हाका लॉस दिसता, म्हाका भिरांत जाता. कितें मागीर तें उतर सारकें जायना जाल्यार 7 वाच गो बाय. जोनिना. कित्याक देवान आमकां
दिला तो आत्मो आमकां बिजूड करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन भरता, भाव भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता आनी आमच्यो वायट वोंडावण्यो दाबोवंक शक्ती दिता. हम्म, God. सी एक्झॅक्टली तो मुखार वयर स्क्रिप्चर आहा कित्याक तुका वर्गूण दिला, तो वर्गूण मिस्तूर कोर, बरो मिस्तूर करतो आनी बरो ती बरी लायट शायन जायन ती तुजे भितर आहा ती. मागीर हांव म्हणटा म्हाका भिरांत जाता, म्हाका बरें जायना, लज दिसता, म्हाका सारकें जायना, म्हणटूच कितें म्हणटा तो गोठायेन भोत्ता, तुमकां बिजूड कांयचो आत्मो दिलो ना. म्हणटूच आमच्या सौम्याचो वॉट इज दॅट 7 कितें घाल गो बाय ते 7 सो तुमकां कोण भिरांती आत्मो दिला, भिरांती आत्मो दिला, तुमकां लोजये आत्मो दिला, तुमकां आत्मो दिला तो गोठायेचो. कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो, तुका बेजूड कोन्ना, तुका लॉज कोन्ना, तुका हें कोन्ना, तुका पावर, कितें बुद्ध, जाणवाय, शक्ती. पूण देवान आत्मो आमकां, देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन भरता, भाव भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता आनी ह्यो आमच्यो वायट वोंडावण्यो दमावंक शक्ती दिता. सो होरेन दॅट स्पिरीट इज व्हेरी बॅड. तो चोर भितर आहा तो सांगता तुका तुका बरें जायना तें, तूं आनी कित्याक वयता थिंगा, ती आहाय थिंग कोत्तली, तुका उलोवपाक गरज ना, तूं कित्याक उलयता. तो सगळीं उतरां बारबो घाता, ते उतरां ट्रेल बारबो घाता. मागीर तुका कितें जाता, तो आवाज व्हडलो जाता. हिंग रावन जेजू कितें म्हणटा, तुका हांव रावतां, हांव आपयतां, तुका मुगे आवाज आयकूं येना. सो आमको कितें आहा तें आमकां दिलोलें, आमगेलो वर्गूण, पवित्र आत्म्यागेलो उजो आमचे भितर आहा. तो उजो कीट पासून व्हडली जाता. सो ते उज्यातूर आमी चार्ज कोन्नाय आमगे फोना भाशेन आमी डेड जाताय. तो उजो पालपा पेरावपा पावना. सो दिसा दिसपट्टी आतां ब्रदर ना, आतां कितें करया, चोय आमच्या म्हणपा जाता ब्रेक घेया, पूण तो मागीर येयलो म्हणटरी हिंचाता आनी दॅट इज सो रायट. तो हिंचाता, तुमी तूं तें उतर आयकिलां, कितें केलें, कळ्ळें. पवित्र आत्मा आमकां मागीर गिल्ट जाता. पवित्र आत्मा म्हणटा कित्याक बंद कोत्ता, वॉट इज द रिजन, वॉट डू यू वॉंट मी टू डू. नथींग ऑफ अस, आमगे कांयच ना, आमकां सगळें दिलां. आमगे काम तोंड उगडपाचें, कित्याक सगळें आमचे भितर आहा. भितर आमगेलो पवित्र आत्मा जियेता आनी आमी ताका जाग दिनाय, तें उतर आमी भायर काडनाय, आमी खंय गेलीं, थिंगां उरलें. इफ यू डोंट यूज इट, you lose it. But if we use it, even though we have this test, तो कोण आमकां सांगपा येयलो, are always having a testimony, because we are called to be overcomers. We overcome everything with the blood of Jesus ugbdastere and the word of our testimony. So praise God. Amazing God we serve. आनी बारीक चिंतले चोवपा गेल्यार चोय तो पवित्र आत्मा आमकां म्हणटा आसतलो सॅड जायन, कित्या हे भाशेन जाता. हांव हिंचाता तेका, आमी चोय भुरग्यांगे सेशन कोत्ताय, हें कोत्ताय, तें कोत्ताय, कितें कोत्ताय. Jesus, where are the children gone? Where are they hiding? Why can't they come? पूण जेजू म्हाका आन्सर कितें दिता, you go ahead, don't worry about the rest. Rest is his. That is his part to do. तें तेगे काम करपाचें. मुगे काम हांवें केलें, 50% मुगे काम केलें, 50% जेजू आपणागे करता. कळ्ळें. आनी हे भाशेन देव आमकां दाखयता आपणागे आसने आमचे भितर. आनी होरे सारकें वी आर सो कमिटेड. एवरी वेनसडे आमी येताय,
देवागे उतर आयकताय आनी एक म्हणटा वाव आज पवित्रात्मा काय बरो लयलो आनी मागीर आमकां तें उतर लागोता एक फाटी आमी नियाळटाय तें उतर मागीर कितें जाता परतून तो येता तो दुस्मान आमची आहा सोबून ती आमगे सकलांत आडकोडे हाडपाक पूण त्या उतराचेर जेजू आमगे बोटी आहा जेजू आमगे काळजां आहा धीर घेयात शांती यू नो सो हे भाशेन प्रेज गॉड थँक यू जीसस आतां लेट्स सी साम 119 105 सामान तूं साम घालपा जायना मस्ता प्रेज गॉड सो तो जोनिना उगडलो हा बायबलू वय दिता सिस्टर एक 105 म्हज्या पावलांक तुजें उतर yes उबारलेलो correct that one yes Okay, so okay. so तो आमगेलो उजवाड आमकां देवागे उतरां आशिल म्हणटरी संवसारांत जियेताय जाल्यार म्हणटरी जेजून कितें म्हणलोलें आपुणूय ह्या संवसारांत जियेला नो वन इज गोइंग टू लायक यू पूण काडूंक दिसती पडटा कितें आमकां दिसती पडटा पूण तो आमकां कितें सांगता आय एम द लायट आय लायट युअर पाथ मेळ्ळें जोनिना येस सिस्टर म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो उजवाड म्हजे वाटेचो प्रेज गॉड प्रेज गॉड पावलांक उबारलेलो म्हजी पावलां उबारलेलो दिवो आनी तो दिवो उजवाड आमगे वाटेचो काडकां दिसती पडना आमकां कितकोच तेंकां कांय समजना पूण जोरी आमी तेंकां फोन करपाक गेली ती एडवायस आमकां पटना जोरी आमी ओगी रावली आनी आवाज आयकलो आपूण तुका रावता धीर घे तो आमकां दिता ही गिव्स अस द विजडम बट वी जस्ट हॅव टू बी सायलंट and listen to his voice because we are chosen आमकां सोदून काडलें आमकां तेणें देवागे उतर म्हणटा जॉन 15:16 तुवें म्हाका सोदून काडना हांवें तुका सोदून काडला कित्याक फोड दिवपाक आनी ती फोड आमी कितकोन दिताय कितकोन आमी ती फोड दिताय जायतो हें उतर आयकून आमी कितें कोत्ताय जायतो प्रेज गॉड म्हाका जाल्यार दिसता हांव that I don't do enough. You know, but God knows आमकां खंय थांबोवपा जाय तो सो आतां रेवलेशन या प्रेज गॉड सो देव जाणो आमकां खंय दवरूं जाय तो खंय वाटेर खंय आमगे वाट ब्लॉक करपा जाय ती कितें करपा जाय तें ही नोज हाव टू गेट अस हाव टू ग्राउंड अस you know so Revelation 3 let's put 3 to 8 gal right Jesus thank you Jesus font barika praise God thank you Jesus तूं कितें कोत्ताय तें हांव जाणो तुजे फुडें हांवें एक दार उगडलां तें कोणाच्यानूच धांपूंक जायना तुकाय इल्लीशी शक्ती आसा तरी म्हजी शिकोण तुवें पाळल्याय आनी म्हाका तूं विस्वाशी रावलाय प्रेज पळयलां जीसस प्रेज जीसस तूं कितें कोत्तें आपूण जाण म्हणटा इवन दो तें काम करपा जायना आतां एक पाट सेशन आमकां कनेक्ट करपा जायना बट आय एम सो थँकफूल मुको जाल्यार हांव केदो ना म्हणटालो बट मुगे भयण फ्लावी ना म्हणल्यार पासून करया गो हे भाशेन करया तशें जातलें सो देव जाणो आमी कितें कोत्ताय तें इल्लेशें नॉट ओन्ली बिकॉज ऑफ सेशन आमगे हेतू कितें हें उतर तर आज आमी देवागे उतर दुसऱ्या पावयनाय जाल्यार त्या टायमार कितें म्हणटाय तें इट्स वी आर लुजींग इट that wonderful time that God has created
आमी टायम गेले सेशन जालें आमगे किताब पूण देव गॉड वर्क्स एवरीथींग परफेक्टली वेल. तूं कित कोत्त तें हांव जाण म्हणटा. तुगे फुडें आपूण देर उगडलां. तुका प्रॉब्लम आसतले म्हूण आपूण जाणो थिंग आपूण देर उगडलां. आनी हांव हे सेशना लागून सोदांच म्हणटा, नॉट ओन्ली दीस वन, सगळीं सेशनां. म्हाका पयलीं कितें दिसतालें, म्हाका करपा जाय, आतां म्हाका हिंग वचपा जाय, थिंग वचपा जाय, हें करपा जाय, कितें कोन्न कोत्तो हांव. बट गॉड नोज तें उतर आपणागे मुखार व्हरपाक सुद्दां देर उगडटा. आमगे काळीज जाण जाल म्हणटरी तो देर उगडटा. आनी तें देर कोणाच्यान धांपूंक जायना. चोयलां, तें कोणाच्यानूच धांपूंक जायना. तुका इल्लीशी शक्ती आसा तरी म्हजी शिकून तुवें पाडलें म्हूण म्हाका तूं विस्वाशी रावलाय. इमॅजिन, जस्ट इमॅजिन. तुका ही शक्ती इल्लीशी पूण ती शिकून घेन तूं रावला गोठ, ती पाडल्या आनी तूं विस्वाशी रावला. You stayed trustworthy. मागीर 20 कितें सांगोत तेंचोय. प्रेज गॉड, आर्गां जेसूक ही शक्ती आमकां आमी कोण्णी तो आमचे भितर कितें कोत्ता, कितें कोन्न तो आमचे भितर वावर कोत्ता. पूण आमी रेडी आसपा जाय न्ही. आमी तर रेडी आसनाय जोरी आमी म्हणनाय जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कोर. आमी म्हणनाय आमी कितें उणें आहा तें ताका सरेंडर कोन्नाय जाल्यार तो कितें कोन्न वावर कोत्तलो. हो पडे हांव दाराच्या उमऱ्यार आसां आनी दारार मारतां. म्हजो ताडो आयकूंक कोण म्हाका दार उक्तें करतीत. ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो, ताचे बरोबर जेवतलो आनी ती म्हजे बरोबर जेवतली. आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तू पाटी तो आमगे देराचे मारता. कितू पाटी आमकां उल मारता. हांव म्हणटा सगल्यांक चोय कोण कोत्ता पयले मागणे ओपनिंग प्रेयर, थँक्स गिवींग प्रेयर कोण कोत्ता म्हणल्यार कितें कोण पवित्र आत्म्या ऑपॉर्च्युनिटी दिता उलोवपाक. पवित्र आत्मो भितर सारको चिड्डोता, देराचे मारता. हांव आवाज आयकोतां पूण हांव व्हडलें कोन्न उलयतां, हांव व्हडलें कोत्तां, सगळें आयकपा सोदितां. पूण जोरी म्हाका मुगेलो ताडो ताका आयकपा जाय, म्हजे वरवीं ताका उलोवपा जाय. तें उतर म्हजे भितर आहा, तो वरगूण म्हजे भितर आहा. तो उलोवपा सोदीत तेदोना हांव कितें कोत्तां, नाका नाका म्हाका नाका कोताय. पूण तूं जाणो कोण म्हूण तूं. आवाज आयकिल तुवें, ताका वळखील तुवें. पूण तो तुका सोदीत तेदोना तूं पयस वयता. म्हजो ताडो आयकून म्हाका दार उक्तें कोरीत तांच्या घरांत हांव भितर सरतलों. जोरी तुवें तोंड उगडलें. आयज हांव कोत्तां प्रेयर. सिस्टर आयज हांव कोत्तां मुगे टर्न. आवय तुवें रेडी आसपा जाय. हांव कोत्तां प्रेयर. तुवें ओय म्हणलें तुगे एक उतराचो तो कंट्रोल घेता. एक उतर तुगे तोंडांतल्यान भायर सरता तो उलयता. तो केन्नाच तुका लोजयेक घालना. आनी तेगे उतर करपा तूं मुखार सर जाल्यार केन्नाच तूं सकयल उरना. तुगे काळीज तेगे मोगान भोत्ता आनी तो भोत्तिता तुगे काळीज मोगान आपणागेल्या. सो तेगे ताड आयकून तूं ओगी रावल जाल्यार तो घरां भितर सरपा पावना, पोत्तून गेलो. तुवें तर ताका चान्स दिलो, तो येयन बसतलो. तूं उतर उलयल म्हूण तुका शाबासकी दितलो आनी खुशाल तुगे जिवीत जातलें. आनी एकू पाट करूं जाय तुवें. एक पाट तर तुवें केलें, दुसरें पाट तुका सोंप जालें.
बट प्रॉब्लम ना आतां आमी सगळे पाटी जोनीना आमगे प्रेयर चॅम्पियन. सो सगळ्या उद्देशी पवित्र आत्मा उलोवपाचो दिता. सगळ्या वरवीं उलोवपाचो दिता. भायर एफिशियन्स 2:10 घाली. कित्याक आमकां उणी कांय ना. पयलीं सद्या आमकां देफेत ना, आमी देफेतात न्ही, आमी सारकी नॉर्मल. दुसरें सद्या दुसऱ्यांको ओडोकी खातीर, आमको ओडोकी खातीर दुसऱ्यांको ना. आमी जेजू बरो वळखताय. आमी तागे उतर जाणाय. कळ्ळें? आनी तिसरें म्हणल्यार चोय 10 येस. वाच गो बाय जोनीना. आमी देवाची रचना आपणा आदी फुडेंच तयार केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो करून आमी जियोवचे खातीर देवान आमकां रचल्यात. आमेन. पळयलां? आमी कोणागे रचना? देवा गेली. आमी मनशागे रचना न्ही. मनशागे आयकपा आमी ना हिंगा. फकत तो आवाज आयकपा हाय. आमी देवाची रचना. आपणे आदी फुडेंच तयार केल्ल्यो बऱ्यो कोन्यो करून आमी जियोचे खातीर देवान आमकां रचल्या. त्यो बऱ्यो कोन्यो कितकोन येताय? आमी ताका येवकार दिली म्हणटरी ताका आमी देरार मात्तोन आयकिलें आनी सांगलें पवित्र आत्म्या म्हाका शिकोय, म्हाका कांय कोणना, म्हाका समजना, म्हाका शिकोवपा तुगे आदार जाय, म्हाका समजिकाय येवपा तुगे आदार जाय. समजिकाय त्या उतराची समजिकाय गेल्ली म्हणटरी तें उतर जिवीत जाता. तें उतर उलोवपा जाय. देव ओरोम आनी शेवट. He is the beginning and the end. He is the Lord God and the Savior. He is the same yesterday, today and forever. तो चेंज जायना. मागीर आमी कित्याक चेंज जावपाचें? आमी दिसा दिसपट्टी आमी ओदी बोलिश्ट जावपाचें न्ही. आमी कित्याक फाटल्यान वचपाचें? एवरी स्टेप मुखार वचपाचें. कित्याक मुखार ते आमगे पावलां वाट आहा. उजवाड दाखयत म्हणलां. He is a light to our path. He lights our path. He is a lamp to our feet. पावलांची तो दिवली आनी ती दिवली आमकां वाट दाखयता. ओ माय गॉड. तूं चिंतपा जातचोय. सो प्रेज गॉड. आतां तुमी उलोवयाय. थँक यू जीसस. बंद कर गो बाय फ्लावी. सो हे भाशेन म्हणजे हांवें कितें म्हणलें आतां नॉर्मल सिंपल टिचींग करुया आनी फकत तो कितें उलयता तो आमी आयकया. आमकां कितू सांगता कळ्ळें? आमी कोण ती तो आमकां सांगता. ना तुका आपूण तेका लागून ते भाशेन करपा पयला, हे भाशेन करपा पयला, ते जॉब तुका न्ही, हें जॉब. तें उतर आमकां उलयता, आमकां शिरकायता आनी आमचे भितर वावर करता. आतां काय बरें मारिया टेस्टिमोनीन दिता आसतना केसो ताका विजन दिसती पडलें. भिरांत म्हाका जालें ना. सो नायस टू हियर दॅट. म्हाका भिरांत दिसूल ना. कित्याक भिरांत दिसूल ना? बिकॉज you have the Spirit of God inside you, and greater is He who is inside you than who you are seeing. How amazing, how beautiful, how wonderful our God is. आनी होरे आमी आमकां हें जाता बरें आतां कोण उलयतलो, हें उतर कोण सांगतलो. आमी एकमेका उगडास करता. केन्ना म्हाका प्रॉब्लम आहा, कोणा फोन करचो, कोण मुको उलयतलो. आमकां एकमूक आहा. We are connected in the word of God. He has brought his family together. He has joined his family on this earth. He has made us a family. We can't talk to our own family, but we can talk to each other as our own sisters. We can tell. Only Jesus will speak through each other.
only the word of God will connect each other. And our blindness will disappear. And our faith will take over. Praise God. Thank you, Jesus. What do you think? How did you feel? Praise God. Come on. कोण उलय नाही चोयली? हॅलो? आगो आतां सांगेल मुगो तो देराचे मारू रावत म्हणटून गेल्या. हा? Praise God. चलाय आन्सर दी आहे टीचरीक. Praise Praise Jesus. God. Thank you, Jesus. What do you think, Janina? Did I come to Praise the God. point? Amen. I was trying to talk about Yes. seeking the Lord. When we seek Praise the Lord, we trust in Him. Praise God. आणि सिस्टर तेका जाय आम तेका सोदलोले कंटिन्युअसली बिकॉज जितू आम तेक सोदतोली तितूले देव आमगे जिवितान तेगे हे वाडत वयतले आणि कित प्रॉब्लेम्स आहाय तेक देखो फॉलो करपाक आमी like equipped जाताय. The more we are equipped with the word, जितू आमगे भितर उतर वयता तितू आमकां घोटाय मेळटा उतरांतल्यानीच आणि ते स्क्रिप्चरान म्हणटाली आमी हे काडोकांत संवसाराको काडोकांत like this world is full of darkness but तेगे उतर जावन आसा उजवाड आमगे जिविताचो सो जरी तर आमकां उतर आहा we have the light, we are in the light with the word. आणि खरें म्हळ्यार देव आमगे विश्वासीच बट तेक जाये आम तेक सीक कोन आमगे विश्वासीपण तेक जाये until the end, not like for a little while, but he wants us to be with him, continue seeking him till the end. And Joshua 1:8 म्हणटा day and night मिगे उतराचे तुम्ही नियाळ कोराय कित्या नियाळ कोराय बिकॉज other than the word जरी तर आमी संवसारी वस्तूंचे नियाळ केले कित मेळटा आमकां worry, fear, tension, but when we तेगे उतराची आमच्या नियाळ करताय आमकां कित मेळटा hope, faith, confidence, Praise God. trust ते आमगे वाडत वयता. सो आमगे आम जाय तेका सीक केलोले तेगले उतराचे कंटिन्युअसली नियाळ केलोलो and we see आम दिसती पडोन येताच जितू जितू आम तेगे we make a decision आणि हे एक डिसिजन लायक कित्या उतराची आम नियाळ करून ट्राय कोत्ताय बट जायत पाट कितें जाता दॅट द सिच्युएशन जे आसा ते हेवी जाता दॅट ट्रायज टू take over but it is a decision ki submit to the Lord, resist the devil and the devil eventually Yes. he flees. Yes, surrender everything to him, trusting तेजे एक आमके एक भरवंस आसो जायो की आमगे कितेंय सिच्युएशन आसो आम तेक समोर पिया ते सिच्युएशन आणि तो कितेंय ते सोयताना आहा तो जायत चोरून बा येता चोरून नाडून इसोन करूंक but देव तें देखून he turns everything for our good. This is our God. Romans 8 रोमकार 8:28 म्हणटा लायक तो सगळे आमगे फायद्या पडटेश कोत म्हणतो आमगे बऱ्याक तो काय बरो आमगे देव विश्वासी देखून तो म्हणटा की you'll seek me first because he only has good things for us. तो आमगे फकत बोर चिंतिता आणि जितू जितू आम तेजे फोकस कोन्नाय संवसाराचे फोकस कोत्ताय आम फकत मेळटा निराशीपण and जायत पण आम प्रॉब्लेम्स तू आम कळोन येता की कोण उरला कोण ना शेजारी कोण ना फकत आहा तो एक विश्वासी देवूच म्हूण Amen. Praise God. So true. आणि Yes. मिगे आशिल्लें डॅडी देखून जातालें तो आतां मिज बारा आसता बिकॉज माय मदर पास्ट अवे इन सप्टेंबर सो कितें जालें की तो मातशें हुस्केता आपल्यागे थिंग गांव सोड मिज बारा रावं पड म्हूण म्हाका आमकां तेका आमचे बारा रावं पड म्हूण मागीर तो जायत लायक तेगे तोंडाचें हें दिस पडटा लायक लिटल सॅडनेस अशें लायक no matter how much he's cared for but he's missing something is missing as that and I'm Yes. just Yeah. Lord he has your mind like कि ओळख मेळपा आणि may he
तेगे फोकस ते वस्तूंचेर न्हय पण तुजेर आसूं लायक आय एम जस्ट लायक आय वॉज लायक द लॉर्ड वॉज रिमाइंडिंग मी यू कन्फेस फॉर हिम एट रायट नाव आनी तेका उगडास शिकोवन दिता मागीर तरी देखून तेका हांवें कितें म्हणलें चल फोन मारया म्हण तुगे कोण फ्रेंड्सां तूं मिस कोत्ता की तूं फोन लायले कोण एवरीबडी इज बिजी बट देन द लॉर्ड Yes. रिमाइंडेड एश कोन जातलेंच म्हूण दीस वील हॅपन बट Yes. एकलो हा विश्वासी म्हूण लायक यू कॅनॉट Yes. ब्लेम एनीबडी But like in this, I was reminded कि एक आमगे होको देव आहा जो सदां आमक लागोन रावता. He waits for us. आमी तेको सों पयस वयताय. Yeah, the world might संवसार आमचा निराशीपण मेळटलें, but the Lord never turns his back on us. Back on Yeah. us. Amen. Praise God. Thank you, Yeah. Jesus. Praise So God. we continue तेगे राज आम सोदीत रावया कित्याक जितू तेजे फोकस आसतलो जितू तेगे उतराची आम नियाळ करतली प्रॉब्लेम्स आमगेल पयस 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 वयतली yeah and the more we are connected तेको आम strength draw कोत्ताय की संवसाराम कित झूज आमगे कित चलोता ते we draw all the strength from him to fight all the battles yeah and we know that we just have to be still and तो कोत्ता सगळे yeah Amen. Thank Amen. you, Jesus. Wolverine, yeah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. आणि कोण आहा? Hello? बार्तिमेव सगळ्यांनी ती बरें सांगताली फोकस केल्लो की ओत्मीक धोडे गरजे आसा तो तेगे फिजिकल आयजान तो कुड्ड आसलो बट तेगे ओत्मीक धोडे उक्ती आसले आनी Yes. म्हणटा की आमगे ओत्मीक धोडे उक्ती आसप चड गरजेचे फिजिकल आयज आमगे उगत दवरले जाल्यार आमकां फकत कितें दिस पडटलें फकत लायक ऑल दीस Yeah. संवसारी म्हणजे कितें तेंच सॅडनेस और कित उणी आहा कितलेक आहा तें दिस पडटलें बट जेदो आमगे ओत्मीक दोडे उक्ते आसतले हू इज फॉर अस आमी कोण आमच्यान कित करूं जाता आमगे झूज कोण झुजता हें सगळें आमकां दिस पडटलें लायक वी हॅव दॅट कॉन्फिडन्स आसतलें देखून Amen. ओत्मीक दोळे आसत उक्ते सगळे वेळार आसप कितू गरजेचें ते बार्तिमेसा कसो आमी हें शिको मेळटा आमकां आनी काय बरो तो लास्टा ही तो देवाच फाटल्यान वयता Yes. तेच तेंच सांगताय Yeah, न्हू it was so touching. मेळ्ळें Yes. गेलें न्ही yeah so we are called to be with him till Follow the him. end fight the good End. fight of faith finish the race yeah Thank you, keep the Jesus. faith till the end Praise God. Praise God. Praise God. आणि कोण हा गो जुनीना तुगे कितें आहा तें उलय गो काळजांतल्यान Let the Holy Spirit speak through you. Junina. Hago, कोण उलय Yeah, नाही? telling sister, I was so much depressed, like, and I did not know what to do, So Praise please, God. I was so depressed and so worried and किती कोचे म्हण म्हाका कळनासलें but you know God was with me. He was just fighting my battles and just with my sisters' words and their comfort and their prayers for me, it worked supernaturally. आनी हांव देवाक खरें आर्ग दिता फकत देव आसलोलो म्हूण आनी देवाचें उतर मोकोडेन आसलोलें आनी तें झुजतालें हांव खरें तें उतरांतल्यान हांव झुजतालें भयणांनी म्हाका जायतो आदार दिलो स्पिरिच्युअल भयणांनी Yes, सो yes. येस ते उतरा वरवीं म्हाका इतलें बोड मेळ्ळें आनी हांव काल म्हणटालें जेजू हें म्हाका उतर नासलो जाल्यार आयज हांव खूंय आसता आसलोलें पूण जेजून म्हाका आपल्याक उतरा कडेन तेणी म्हाका हाडलें आमकां कित्याक आमी वचोनाय तेजी उतरा सोरशीं पूण ताणें आमकां उतरा कडेन आमकां तो सोदीत आसलो तो जाणो आसलो आमचें जिवीत आमचीं काळजां आमी जल्मोचे आदी आनी तेणेंच आमकां आपल्या उतरा कडेन हाडून आमी एकठांय जावन ह्या उतरा कडेन ह्या उतराची ओडोक शिकोन देव आमकां आहा म्हूण आनी आमची एकूच जिवीत म्हणटाय तें आमकां देवाचें उतर ही जी ओडोक आमकां म्हाका मेळ्ळी म्हणोन हांव देवाक कालचे दिसा खूब आर्ग दितालें कित्याक जेजू तूं नासलो जाल्यार आमचें कितें जाता आसलोलें Praise पूण God. आमी
देवा कडेन येवं नाय पूण देव आमची बलयलो आनी आपल्या हातांनी आमी वयर सकयल जायते पाटी पडल्याय वय पूण त्या पडलोलेचेर जेजून आमकां वयर काडलोली हाय सगल्या Amen. म्हाकाच न्हू पूण सगल्या हेरां म्हज्या भाव Soglan. भयणां Yes. पासून दुसऱ्याक Praise God. थँक्यू Wow. जीसस Praise Jesus. Sister, हांव आणि हिंग बसून आहा तेदो एक स्क्रिप्चर चोयलचो हेचे टॅगाचेर बरोवन दवरलेलो and the Konkanian kid म्हणटा just because Jonina म्हणले म्हूण see it is Psalm 18 verse 28 सर्वेस परा तूंच म्हजी ड्युटी म्हज्या काळोखांत म्हजो देव म्हजो उजवाड प्रॉवर्ब्स See, 8 कितें no खंयचे रे Psalm 18 verse 18 28 18:28 yes Psalms. and I say that one as well Psalm 37 verse 4 so itara Yeah. it is Sorry, like Swarajya in your Patil. case and it worked with me kitte Soresparaचे पातयेवन रावन बरें तें कोर देस no बगूंक आनी सांगतीन no baya beta Mm. 37 verse 4 37 4 कहते हैं और 34 7 दोन पारचो ते कितें आहा तें स्क्रिप्चर सिस्टर no हांव तुका but in उपदेश my दितलो distress I called my Lord he answered me and delivered me from all my fears ओके so he delivered me from all I think it's 24 beta चोयता अशें चोवपा पडना आतां Yeah, English, I sought the Lord and he answered me from all yes my. yeah which one is it Yes, Jane Gaila Netty in yes 34, she said, I think. 34 37. 4 8 दिसता म्हाका हांव तुका उपदेश दितलो खंयची वाट धरची ती तुका no दाखयतलो no 4 No? by 4 34 4 सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां तो म्हाका जाप दिता आनी तपयता. सगळ्या आकांतांतलो म्हाका आकांतांतली म्हाका निवारता Praise God. Okay, Flavi कितें सांगताले thanks Yes, Natty ना then like the difference कितें पयल केन्नाय कितें problems जाताय तेदो like हांव मुचांबोट जाताली but आंत like the Holy Spirit talks to us तसो आतां हांव हें तुगेल कित्याक तूं दाखोवच्या सोदिता की मेज वरवीं तुज्यान सगळें करूं जात म्हूण एक एड जायत जाल्यार देखून you can do all things through me who strengthens you. So yeah, because we are seeking his kingdom, we also get to know what we can do with God on our side. कितें आमच्यान करूं जातें. He give. So yeah, that's the difference between पयले आनी आंत compare केल्यार. yes of course Thank you, of course Jesus. praise God thank you Jesus thank you Jesus If God is for us, who can be against us? against us amen चल बाय थँक्सगिव्हिंग करूया कोण कोत्ता जनीना तू बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन बापा आमी तुका अर्गां दिता हे वेळार तुवें तुज्या भुरग्यांक नांव घेवन हे जाग्यार एकठांय केली देखून आनी तूं आमच्या एक एकल्याच्या तोंडांतल्यान उलयलोय बापा तुका आमी खरेंच दिन वाचता हे आमच्या आत्मीक जिवितांत तूं आमकां एकठांय कोत्ताय आनी आमकां नवी करीत आसाय बापा आमी तुका दिन वाचता हे वेळार कितल्या उतरांतल्यान तुजे भासावणेंतल्यान तूं आमचे ताय उलयलाय आनी हें उतर बापा आमच्या आत्म्यांत तशेंच आमच्या मनांत आनी कुडीन तुजें मांस आनी रगत जाता दोनया आमी हें सोत मांदूंक बापा आमकां बोड आनी काळजीदारपण दी दोनया हे उतराचेर आमी उबी रावंक आनी तुजें उतर आमच्या जिवितांत खडप जावंक दोनया जशें तें खडप कालच्या दिसा शिकोवणेंतल्यान त्या पोंदांतल्यान गोठ जाता तशेंच आमच्या आत्म्यांत तें गोठ जावंक आनी त्या उतराचेर आमी आमचो मन आनी कूड त्या उतरांत आत्म्यांत ताय गोठ रावंक आमकां बोड दी म्हूण मागता हांव बापा हें खरेंच तुजें उतर आमकां एक बरे सोतेन बरे उजवाडान वाट दाखयता आनी आमकां तुजो आदार फावो जाता हे तुजे दिलेले भासावणेंतल्यान दोनया हे उतरा खातीर बापा आमी तुका केरीत दिन वास दिता हांव
हे मागणें कोत्ता हांव जेजू क्रिस्ताची नांवी आमेन. Amen. तशेंच म्हाका Amen. पांय वेळार ब्रदर गेलोलो आसा ते मिसांव करूंक दुनिया ताका सगळें बोड आनी कृपा दी ते तुज्या उतराचेर आनी जितली नवी मनशां पावोंक ना तुज्या उतराशी तांकां दुनिया त्यो वाटो तुज्या उतराच्यो उक्त्यो कर तांच्या जिवितान हें सोत तांच्या जिवितान उक्तें जावंक आनी तुज्या मोगाची ओळख तांकां मेळूंक मागता हांव दुनिया. हें मागणें कोत्ता हांव जेजू क्रिस्ताची नांवी. Amen. 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 Amen.